कोटंबी पंचायतीच्या मैदानाचेर फुटसाल ग्राउंड जावचो ना ह्या विशीं आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत थाराव जाल्लो आसा। फुडल्या ग्रामसभेत ह्या फुटसाल ग्राउंडा खातीर दुसरी सुवात जाहीर करतले अशें आवेडे कोटंबी पंचायतीचो सरपंच भुपेंद्र देसाय हाणें सांगलें। खेळा मैदानाचेर फुटसाल ग्राउंड नाका असो विरोध कांय दिसां पयलीं थळाव्यान केल्लो। खेळा मैदानाचेर हो फुटसाल ग्राउंड उबारलो जाल्यार खेळपा खातीर सुवात उणी पडटली अशेंय मत थळाव्यांनी उक्तायल्लें। ह्याच फाटभुंयेर आयतारा खासा ग्रामसभा जाली। ही फुटसाला लागून आवेडे पंचायतीन आपयल्ली ताजेर लोकांचो चडांतो चड विरोध आशिल्लो आनी सरपंचान मानून घेतला की हो फुटसाल ग्राउंड हे सायटीचेर आमगेले प्रेझेंट प्ले ग्राउंड आसा ताजेर जायना आनी फाटी घेतला प्रपोजल। आतां दुसऱ्या लोकांक एक सजेशन आसा थंय जर बांदीत जाल्यार आमकां ताजेर ऑब्जेक्शन ना। जाल्यार आमकां सरपंचान सांगलां की प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदल्यार आमचेर ऑब्जेक्शन ना प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदल्यार, पूण प्रायवेट प्रॉपर्टी बांदीत जाल्यार पंचायतीमध्ये आनी प्रायवेट ओनरामध्ये एक एग्रीमेंट आसपाक जाय आनी सरपंचान सांगलां सगळी जातरी परत आमी तें सांगलां तुमी ग्रामसभे मांडात आनी आमगेले तेजेर आमी तुमकां कितें वचून सांगतले म्हणटा। आयज रेजोल्युशन घेतलें म्हणटे हे सायटीचेर ग्राउंड जावपाचो ना। आतां प्रेझेंट सायटीचेर प्रपोज केला थिंगा हो फुटसाल जावपाचो ना। आतां दुसरी कडेन आमी मान्य दिली तांकां तुमी दुसरी कडेन करीत जाल्यार आमकां प्रॉब्लम ना, पूण प्रायवेट ओनरामध्ये तूं प्रॉपर्टी जर करतात प्रायवेट ओनरामध्ये आणि पंचायतीमध्ये एग्रीमेंट जर करतात तो लोकां मुखार दवरपाक जाय। गव्हर्मेंट आनी दुसरी प्रॉपर्टी ना, गांवांत आमगेले गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ना, प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा उमुलदाद आसा। उमुलदादीमध्ये जर जायत जाल्यार फालतून जायत जाल्यार कितें तुमी एग्रीमेंट केला उमुलदादी कडेन तो आमकां कळपाक जाय। गांवच्या लोकांक फुटसाल बांदलो म्हणून प्रॉब्लेम काय ना, गांवांत कितें सायट चेंज कर म्हणटाय आनी आमी सायट चेंज करपाक रेजोल्युशन केलां म्हणजे आमी त्या ग्राउंडार आतां बांदपा ना, पूण फुटसाल दुसरे कडेन खंय शिफ्ट करतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन दुसरे म्हळ्यार आनी कोणाल्या ग्राउंडार कसलें कन्स्ट्रक्शन जावपाक गांवचो लोक म्हणटा आनी आमी म्हणटा की ग्राउंड बारीक आसलो बारीक जातलो म्हणून म्हळ्यार तुमकां कसलें कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना न्ही, कन्स्ट्रक्शन केलें ग्राउंड बारीक जाता। फुटसालाक प्रपोज म्हणून आमकां कोमलदार डिस्कस आसा न्ही आमकां हांव तें आमी कॉन्फिडन्सान घेवन तें मिटींग दवरून आमी उलयताले। आतां डिसिजन केन्ना जातलें फुडले ग्रामसभा पयलीं डिसिजन घेता आमी कितें फुटब्रीज आसा तेका आमी लेटर बिटर केली आसा तेका आमगेले PWD WRD रिवर नेविगेशनाक केली आसा तांकां आमी आनी तेजी चेकिंग जालां एक दोन तास केलें तेणी पूण आपले स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिवन ते आमी पॅरलल ब्रीज केला मतलब ते दोनी ओनर